नमस्कार. हेड ऑनच्या या आयच्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमचे बरोबर असे मिनिस्टर असतात जे जर सरकारा भितर नात जाल्यार सरकार चलना म्हणटात आणि तो मागीर मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो इश्यू जावं किंवा बाबुशाचो तांगेले उतरा शिवाय मुखार वचप खूबश्यो गजाली कठीण जातात. अशे चर्चिल बाब आमचे बरोबर आसा. चर्चिल बाब, स्वागत तुमचें. सगळ्यात पहिली गजाल लेटेस्ट इश्यू वयल्यान सुरवात करया. मिकीन तुमच्या अगेन्स्ट आतां क्रायम ब्रांचाक कंप्लेन फायल केल्या. 200 कोटींचे फ्रॉड केलं म्हणतो. कित्या ह्यो भानगडी सांग म्हाका. 200 कोटींचे फ्रॉड बीड तुवें करप कित्याक जाणा. हय, मिकी सद्यांत कांयच काम ना. आतां तो कितें कोतालो तेका सुद्दां दुसरो कोता म्हणून तो आनी पळय कितें तेगे जिवितांत केलां आनी ती तेका संवय पळय जाल्या ती संवय तेका वचना देगिल्ल्यान तेका लागून तो दुसऱ्या ब्लेम करपाक सोदता. हांवें तरी कितें फ्रॉड केलां तेन्ना क्रायम दिलो ना रे, तूं काडलो मरे. तूं इन्व्हेस्टिगेशनाक ओपन आसा. 102%, नॉट 1%. कसलें इन्व्हेस्टिगेशन तें? केस रजिस्टर करून इन्व्हेस्टिगेशन केलें केसो केस केले जाणें कितें केस केले म्हाका सांगचें तूं. मेन गजाल तागेलो आरोप आसा. आय वॉज कमिंग टू दॅट. मेन आरोप आसा ते म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचे सर्क्युलर जे आशिल्लें की 20% परस कमी जो एक्च्युअल रेट आसता खंयच्याय कामाचो त्या सकयल्ली जर टेंडर आयलें जाल्यार ते घेवची न्ही, कारण थंय प्रॉब्लेम जाता. क्वॉलिटीचेर इफेक्ट पडटा सगळें. ते मागीर तुगेलें विड्रॉ केलें आनी सीएमान सुद्दां सांगलें की तुगेलें मेन गजाल गव्हर्मेंटाक फायदो जावपाक जाय. सो सीएमाची सुद्दां सायन आशिल्ली. सीएमान तें विड्रॉ केलें आनी ताजे उपरांत तुवें परत तुगेलो नोट मूव केलो आनी सांगलें की ते परत इनफोर्स हाड म्हणून. मिकी म्हणटा की ते परत इनफोर्स हाडिल्ल्यान जे कमीयाची कमी टेंडरांचेर जी कामां जातालीं बरी ती तुवें बंद केली आनी तूं चड पयशे घेवपाक लागलो. तुका कितें दिसता हे पयशे घेवपाचो गजाल येना. हिंगा क्वॉलिटी येता, क्वांटिटी न्हू क्वॉलिटी. हो सर्क्युलर 2001 काडलो. 2001 कोंस मारलो बरोबर. कंटिन्यू चल्लो तो. त्याच्या हाडल्यान ते 2001 कोण आहलो तो चोय त्याच्या हाडल्यान म्हाका सुभाष शिरोडकर जालो. सुभाष शिरोडकर तुगे धावलेकर जालो. धावलेकर जायते रावी जालो. सगळे मिनिस्टर जाले. हांव मिनिस्टर जाल्यार पयर जालो. आतां प्रॉब्लेम म्हगेलें एक कितें आसता तुज्यान गोंयभर विचारपा जाता म्हाका जाय काम आनी जें हांवें कितें काम कोता तें काम लोकांक दिसपाक जाय. आतां ते पळय म्हणटा 20% पळय म्हणटा तेजे सकला आयल्यार टेंडर कोणें घालपाक जायना पळय म्हणटा तो वायट इश्यू न्हू. कित्याक समज एक टेंडर येयलो, समज 1 करोडा टेंडर येयला आनी एक कॉन्ट्रॅक्टर आसता तेजे लागीं बॉल्सान तेका 30 लाख ना तें काम करपाक, पूण तो टेंडर घालता तेका लिमीट ना. तो कितले कम्यात कमी टेंडर घालता. कमी घातलो समज 2% घातलो आनी आमी कित्याक लोवास जाता म्हण तेका दिवचे म्हण हा कायदो तसो आसता. बरोबर. आतां तो लोवास तेका दिलो टेंडर, तो एक 10-12 जाणांक काम करता आनी अमको पयशे घेता आनी तो सोडून दिता काम आनी तें तिंगा काम पडलें आसता. मागीर जाता गव्हर्मेंट आर्बिट्रेशन घालता. असलें आर्बिट्रेशन घालून PWD काबार केल्या पयलीं. सो तेका लागून हो पळय कोण सर्क्युलर काडलो 2001 इज अ गूड आयडिया. म्हाका पयलें आतां हो सर्क्युलर काडलो 20% सकला कोणाच्या घालपाक ना तेन्ना ती रस्त्याची क्वॉलिटी उरता. आज हे पावटी कितलो पावस पडला पवळा पास केन्ना पडला पडला. बरोबर. रस्ते हाल्ल्या कित्याक राहिल्ले. तूं म्हणटा की तुज्या सर्क्युलरा लागून ह्या वर्साक रस्ते हाल्ले ना. हाल्ले ना सांग. कायद्यान जर गेले जाल्यार परत प्रश्न येता की सीएमाची सायन आशिल्ली खंय तरी तुवें सीएमाक बायपास करून तो नोट धाडलो आनी ते सर्क्युलर सीएमाक सीएमा कडेन फायनान्स आसना. फायनान्स आसले नार्वेकारा कडेन. न्ही, सर्क्युलर विड्रॉ करपाचे नोटाचे सायन सीएमाची आसा. सीएमाची सायन हांवें पळयलें जेन्ना फायनान्स पळय म्हणटा बरोबर तें होल एंड सोल म्हाका फायनान्सान जेन्ना तरी कितें तरी पास केलें जाल्यार तें हांवें फोलो करपा जाय. बरोबर. जेन्ना हांवें ती फायल फायनान्स मिनिस्टर आसतना नार्वेकारा धाडली. हे भाशेन हें कंटिन्यू जाल्लें आहा आनी बरें क्वॉलिटीन काम चलता. सो ह्यान कडेन तें आदले भाशेन करपाक जाता जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें. तेणें म्हाका लेटर धाडली की इट इज डिपेंड्स अपॉन मिनिस्टर. नोट मारिल्ला, क्लियर नोट आहा की PWD मिनिस्टरान डिसिजन घेवचें म्हणून. हय, पण तांचो इश्यू आसा की ताजे पयलींच्या हातूंत भितर सीएमान सायन केल्ली सर्क्युलर विड्रॉ करपा खातीर ते बायपास चलना का म्हण तुवें हें करतकीर. इश्यू लागना, म्हाका काम लागता. हाल्या होच लोक होच मनीस म्हणपी
हे रस्ते गेल्यार रस्ते पिळे जाले, रस्ते गेल्यार रस्ते पिळे जाले. सगळ्या कडेन उलयता कितें आसता आंगवण मरे आंगवण कितें नाचल्यार कोटे म्हणटे भाशेन एक ओपार आहा. ह्या मनशाक न्याय रोडपा जाणटो ती न्याय रोडपा जाणा. तर ते तसले केस म्हाका एक गजाल सांग, म्हाका एक गजाल सांग, इतली प्रॉब्लेम एट ऑल. इतले दीस सगळे थंड चालू आशिल्ले, आतांच मिकी कित्याक पिकार जालो, तुवें कितें केलें? हांव काय ना, हांव ते अलेक्सागे 2-3 फंक्शनाक गेलो. अलेक्स सिकरान मागीर 2 फंक्शनां 3 फंक्शनां पयलो आनी तो मागीर तूं पयर बाणावली गेलो निळकंठा बरोबर, वाळंका आशिल्ले बरोबर, आनी मिकी आपोवप ना मिकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले बिचाचेर वचून. अरे मिकी कित्याक बाबा रे, मिकी टुरिजम आसा तेका तें जालें ना. तो आमदार आसली तो अजून, तो टुरिजम मिनिस्टर आसा तेका जालें ना आनी तेका कित्याक आमदार आसली तो अजून, तुवें रिस्पेक्ट दिवप, तितलो तरी रिस्पेक्ट दिवपाक न्ही. तुम्ही पयलीं प्रोवोक करता आनी मागीर ताणी अशें करता. जयपुर्यान तो टुरिजम मिनिस्टर पळय आशिल्लो, तुका तरी टायम मेवता, हांव पर्सनली वता तुका दाखोवलो. ती पळय हांडी पळय जाल्या बरोबर, तितून तरी तुवें तरी पांय घालता तूं कुसतलो पांयो. पळोवपा जायना तें आमच्यांनी. जेन्ना आज मुगेली धूव वालांका आलेमांव इंट्रस्ट केल्ल्या ती कॉन्स्टिट्युएन्सी रावपाक इलेक्शनाक, तेन्ना तें सगळें बारीक पळयता. आनी तेन्ना तेणें सांगलें की म्हाका त्या दीस सांगलें ताणें की हिंगा टुरिजम मिनिस्टर आसा पळय, हें जावपा जाय, लोकांक त्रास जाता. तेन्ना आमी तेका घेवन गेले. कित्याक ताका वायट दिसतलेंच न्ही तुवें ताका आपयला म्हणटा, पयलींच वालंकाक थंय बसयता म्हणटा कॉन्स्टिट्युएन्सी. कितले पळय वायट दिसता तेन्ना दीस दे मरे, आमकां कितें प्रॉब्लेम जावपा. फाल्यां तो नुव्या रावलो जाल्यार तूं आलेशा बरोबर. हांव कोणा बराबर तो मागीर इलेक्शन येवची मरे. तूं आलेशाचें फंक्शन अटेंड करपाक लागलो. इलेक्शन आपयलें जाल्यार हांव वयता. तो मुगे आमी एमएलए न्ही तो, मुगे पार्टी एमएलए न्ही तो. सो फाल्यां जर काँग्रेसीची तिकेट आलेशाक मेळ्ळी जाल्यार तूं आलेशा बरोबर. आनी कोणा मिकी खंयच्या तिकेटीचेर रावूं? आनी कोणा बरो आसतलो? बरोबर. काँग्रेस पार्टी न्हू आमी, काँग्रेस पार्टीची पार्टी बरो आसना कोणा रावता हांव. आनी तुमी फूल फोर्स लायतले मिकी उडोवपा खातीर? मिकी उडोवपा खातीर म्हणटा उतर येना. मिकी म्हणटा आपण जिखोत न्हू थिंगा, तो तेगे फुसलायता न्हू, आलेस आपल्यागे फुसलायतालो. आमी कितें आमी पार्टी बारा वयतले बस. तुमी फोर्स लावपा ना तर? पार्टी बारा पार्टी फुसलायल्ले आमी. हय मागीर तो लागलोच न्ही. साश्टी भितर तूं नासतना साश्टी भितर कितें जावपा शकता सांग म्हाका? तें लोक जाणा आनी हांव जाणा न्हू, आनी तूं जाणा. तें आमचें कितें सांगपा लोकां त्या खातीर विचारता, तुजो फोर्स म्हत्वाचो आसता असल्या कारणाचेर. तूं खंय फोर्स लायतलो म्हत्वाचें आसता. तें हांव म्हणा म्हाका हें आहा म्हणून तें लोकांक सांगपाचें. लोकांक सांगपाचें. दुसरी गजाल जी आसा की म्हाका मुद्दम विचारपा आशिल्लें, हें असेंब्ली सेशना भितर 2-3दां तुवें म्हळें सगळ्यांक की पळय ही लास्ट सेशन हें बरे भशेन करात, परत येवया निवडून म्हणून. म्हाका खरें सांग, कोणूच उलयना तुजे एकल्याचे विश्वास आहा. केन्ना इलेक्शन? इलेक्शन टायम येतले. टायम मागीर खंयचो टायम तो? पयलीं काय मागीर? लायक 5 वर्सां जाले, थोडे म्हयने हुणे थोडे मागीर. मागीर कितें पंचायत इलेक्शना पयलीं? तें आजून डिसिजन घेतलें ना कोणें. तुमी म्हळें हे सेशन लास्ट बिस्ट तुमी म्हळें. म्हाका दिसलें अशें कित्याक चड लॉंग गेले न्हू तेमी, तशें म्हण दिसलें म्हाका. सो कितें दिसता की हें जेन्ना सेशन तुमी लास्ट म्हणटात आनीक इलेक्शनां वतले म्हणटात, घडये फुडली सेशन जातले आनी मागीर समजा फाल्यां डिजॉल्व केली जाल्यार 6 म्हयन्या भितर जावपाक जाय इलेक्शन. दर डिसेंबराक इलेक्शन जाता. कित्याक दिसता की डिसेंबराक तें हां डिसेंबराक हें मुखार डिसेंबराक जावपाक शकना, कारण 5 वर्सां जुलयात जातात. मुखार डिसेंबराक आसतले 5 वर्सां जुलयात जाता जाल्यार ह्या डिसेंबराक जावपाक जाय, नाल्यार जुलयात जावपाक जाय. ह्या डिसेंबराक कशें इलेक्शन जातलें? मागीर केन्ना इलेक्शन? पयलीं मागीर? तुमी म्हळें की हें लास्ट सेशन म्हूण, तातूंतल्यान क्युरियोसिटी तयार जाली. सेशन लॉंग गेल्लें जें म्हळें लास्ट म्हणून, चड लॉंग येतल्यान लॉंग सेशन केन्ना घेवना न्हू. सो ताजे वयल्यान तुमकां तरी दिसता की लास्ट आसपाक शकता? सीएमाय मन सीएम जाण न्हू, सीएमाय डिसिजन सीएम जाणा, हायकमांडान सीएम हाय जाणा. सांगनासतना सीएम असले डिसिजन घेता. सीएम आमी केन्ना सांग तरी, पूण हें अजून कांय सांगिल्लें ना. अजून सांगलें ना. ओके, पण तुका कितें दिसता वॉट इज एन आयडियल टायम टू गो फॉर इलेक्शन? म्हाका तर हांव सांगू, हाल्यान तुका सीएम तर इलेक्शनाक गेलो, वी आर रेडी. ते रेडी जाले. बेस्ट आयडियल टायम खंयचो? कारण पळय पंचायत इलेक्शन आसा, टर्म काबार जालो, इज अ गूड टायम न्हू. पंचायत इलेक्शना मदीं कितें आसता, एक पावटी तूं इलेक्ट जालो, 5 वर्सां इलेक्ट जाता न्हू, आनी केदें एक पाटी दुसरें स्टेट इलेक्शन जाता तेजे बराबर करपाक सोदता, तेश कोन्न 1-2 म्हयने फुडें जाता, 2 म्हयने आफ्टर जाता. ना कित्याक म्हणटा, कारण मदीं पंचायत इलेक्शन आसा आनी पंचायत इलेक्शना भितर तुमचे खुबशे लिडर तयार जातात. मागीर कोणाक खूश करचो पडटा, कोणाक नाखूश करचो पडटा, आनी ताजे उपरांत तुमची इलेक्शन जाल्यार मागीर ते येवन तुमकां त्रास करता. पंचायत इलेक्शनाक म्हाका तरी प्रॉब्लेम ना. कित्याक पंचायत इलेक्शन येयलें म्हाका, कित्याक
आमगेले भुरगे बसतात हे कोण येयलो कोण येयना तो आमकां प्रॉब्लेम ना सगळे आमी गेले कोण येता आमी हें जालें हेल्प जालें न्हू बट पिकार जातात न्ही थोडे जाण तूं रावला म्हणून आपल्या बरोबर ते मागीर तुका त्रास करतले इलेक्शना आमगे मुगे अशें आहा आतां समज फाल्यां एक वॉर्ड नंबर सो एन सो 5 जाण बसता हांव तेंकां हाट काडपाक शकना 5 जाणां बसती लोकांक जाय तो चेंज काडले यारान मागीर तेका सापड करपाचो तें सिस्टम जावपा जाय सो तातूंत भितर तुजो मनीस हांव आनी बील दिवपा ना कोणाक तुजो मनीस आनी दुसऱ्याचो मनीस बिनीस म्हणून काय ना बील दिवप ना कोणाक बील दिलें जाल्यार तूं त्रासान पड न्हू येयलो तो आमी गेलो दुसरी गजाल जी आसा ती काँग्रेसीच्या दृश्टींतल्यान आनी जी सामकी म्हत्वाची फ्रॉम द पॉयंट ऑफ आलेमांव फॅमिली ते म्हळ्यार तूं ऑलरेडी वालंकाक टिकेट क्लेम करता पयर जो की युरीक घेवन सांग्यार गेल्लो थंय ताणें आमकां आमचे कडेन उलयतना सांगलें की आपूण काँग्रेसी टिकेटा खातीर ट्राय करतलो कितले आलेमांव विधानसभेक आसचे हें दिसता तुका एशें तो तरी म्हणटा जाल्यार मुगोडे हांव आमदार खंयचो हांव आमदार खंयचो बरोबर नावेली. बरोबर आख्या गोंयचे लोक म्हणजे बरे कितें येतात तुका तें म्हणपा आतां हो गोंयचे लोक कितें येता काय म्हणजे बरे जायना न्हू मिनिस्टर म्हण न्हू MLA म्हण येता म्हणजे बरे आख्या गोंयचे लोक चर्चिल म्हण येतात सो हांव म्हणटा कितें आनी मुगेल तर एक चली तर मुखार इलेक्शनाक वयता हय तातूंत कितें वायट आहा काम करपी न्हू आमी बरें आमगे चलयेक आमकां 5 चली आहा ही एक चली पॉलिटिक्सान येयल्या कारण कितें आहा ही लॉ केलें ताणें हितून ILS कॉलेज पुणे बरोबर मागीर ती फॉक्सन मंडलां पडचे दिल्ली काम करतालें जायत पावटी आवयन पासून आपयलें येवपी न्हू तें घरा आवयन आपयलें म्हणून येना पूण डिबेट केन्ना आहा जाय पार्लमेंटान हें म्हाका आपल्या पास कांय म्हणून मेन लोकांच्या तकल्यांत जो प्रश्न आसा तो म्हळ्यार आलेमांव फामिलेक टिकिटी कितल्यो तूं सांग आयक जो पळय आलेमांव फामिली म्हण न्हू अप्रमद फामिली म्हण न्हू जो पर्यंत कोणाक पॉलिटिक्स सजमता आनी पॉलिटिक्सान कोण आपल्यागे फुशीन येवपाक सोदता आनी पॉलिटिक्स तेका कितें आहा आंगाक तें पॉलिटिक्सान येवप इज नॉट क्वेश्चन कितली तिकेट वो कितें करपाचें पॉलिटिक्स सगल्यांक आसता न्हू तें थोड्या आंगाक पॉलिटिक्स आसता थोड्या वचून फोर्सान पॉलिटिक्स येता पॉलिटिक्सूय करपाक येता म्हणजे हें ना लोकांक मोगान येना आमी लोकांक मोगान येता पॉलिटिक्सान आतां आमची दुयेन आज काम करपाक लागले कितले वर्सांनी सगळ्यांक भंय दिसता फाल्यां समजा वालंकाक टिकेट दिली आनी ते जिखले फाल्यां समजा युरीक टिकेट दिली आनी तो जिखलो 4 आलेमांव जाले विधानसभेक तुमी मागीर कोणा आयकुपा नात सगळे भितात चर्चिला पयलीं भितात आतां 4 आलेमांव जाले आनी भितले आतां एक सांग म्हाका आतां आमी 2 जाण भाव आहाय न्हू हय हांव म्हणटा काँग्रेस आसना हांव सेपरेट पार्टी जाली मागीर म्हाका काँग्रेस भितर गेलो बरोबर आतां आमी 2 जाण भावान आमी कोणा बी वयले दोगांय भाव बरे हजारान लोक येता आमी कोणा वायट केलां तुका भिता खूब जाण कित्याक लागून भिवप तें आसा न्ही तुगे पावर आनी हांवें सांगपा जाय हांव भिनाय म्हाका लोक लायक कोता हांव लोकांक एक काम कोता बॉसान 100 रुपया जाल्यार 100 रुपया वन फॅमिली वन टिकेट आसपाक जायना वन फॅमिली वन टिकेट आसपाक जायना खूंच कायदा आहा कित्याक लागून तें काँग्रेसीन म्हणलें लास्ट म्हणजे इलेक्शनाक म्हणलें हांव कितें 20 म्हणटा टिकेट दिला लास्ट इलेक्शनाक हांव कितें म्हणटा तें लास्ट दिला आतां तेज्या म्हण दिला आमचो सुशील कुमार शिंदे तेका चलय दिला ना दिल्या बरोबर सो गोंयाक पुरतोच वन फॅमिली वन टिकेट लावचो न्ही काँग्रेसीन म्हाका हिसपान काँग्रेसी म्हण न्हू खंयचे पार्टीक हांव सांगूं शकता आज जे पळय पॉलिटिक्सान एक हांगा पॉलिटिक्स आसपा जाय लोकां मोग आसपा जाय खरें काम करपी आसपा जाय ताका पॉलिटिक्सान तिकेट दिली फामील बिमील लागना सो ह्या हाजेर आमी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव घेतात खंयचोच नाका 2 मिनटां भितर परत येतात चर्चिलो आमचे बरोबर आसात मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो म्हत्वाचो मुद्दो उलोवपाचो उरला